मायनिंगाचो विशय तुम्ही मायनिंग बेल्टान येता वयता एक्झॅक्टली फायनली तुमच्या फुडें पर्याय कितें आसा जातलें वो जावचें ना आमचे पार्लमेंट सेशन लास्ट पार्लमेंट सेशन लास्ट आणि मुख्यमंत्र्यान हो आता गंभीरपणे हो विषय हाती घेतलेलो आसा आणि मुख्यमंत्री आमी आज मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे ह्याच ब्रिजा खातीर आमी गेल्ले खुबशी चर्चा जाली म्हाका ते आतां पयलींच्याक खूब प्रोग्रेस आसा मुख्यमंत्र्याचे आनी मुख्यमंत्री ते कामाक मग्न आसता सध्या आणि त्यांच्या विचारा प्रमाणे दिसता की ह्या फुडल्या 4-5 दिसां भितर प्रायम मिनिस्टराचे ते भेट घेतले ते समज भेट घेनाल्यार आमकां धाडटले म्हाका सुदीनभाई ढवळीकराक आणि मायनिंगाचो जो विशय आसा तो तेंचे कडेन मांडपाक अशें आणि तेंचे कडेन मांडटरे आमकां सोल्युशन मेळटलें हे MMDR एक्ट प्रमाणे हेका एमेंड करचो काय ना करचो हे आमकां PM सांगतले. पूण सर तुमकां दिसना की सद्याक दिस इज द लास्ट पार्लमेंट सेशन समज ते पार्लमेंट सेशनान डिस्कशना वचून पयलें एप्लिकेशन वचोंक जालें अजून वचोंकूच ना सो तुमकां पर्याय आसा ना. आता दोन्ही खासदार आमचे राज्यसभेचे खासदार विनयभाई आणि लोकसभेचे खासदार नरेंद्र सावेकर सांगता आम्ही पार्लमेंटाक मूव केल्ले आसा पूण आमकां काँग्रेसवाले ते उलोवपाकच दिना म्हणटा. आज नाल्यार फाल्यां त्यांनी सांगला आमी उलयतलेच आणि लास्ट कितें आसा आमच्या हिंदुस्थानाच्या प्रायम मिनिस्टरा कडेन आसा एमेंड करचो काय ना करचो तो हे करतलो. सर पूण हे काँग्रेसाचेर ब्लेम घालून जाता सद्याक ना परिस्थितीन आमी काय थंय पार्लमेंटाक वचना न्ही ते सांगता ते आमी आयकता. सो तुमी ते सांगता तुमी उलयता आमी आतां आमी वचना आमकां समज दिल्ले आतां ह्यो मायनिंग चालू करपाक आमी डेफिनेटली मायनिंग चालू करूं ना कित्याक ओके आमकां दिवपाक जाय न्ही फुडें धाडपाक जाय आमकां.